नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार हांव दीप्ती काकोडकर गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज कळचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो वेर्णा आयडीसी कडेन भिरांकूळ अपघात सोरोपिल्ले बस ड्रायव्हरान बस घुंवचयली रस्त्या कुशीकचे झोपडेंतल्या 4 कामगारांक आगताक मरण 4 गंभीर जखमी राज्यात अपघात थांबपाचे नाव घेनात दिसपट्ट्या अपघातात लोकांचो जीव वचप चालूच हे सप्तकांत रस्ते अपघातात वट्ट 10 जाणांक आगताक मरण दिवसाच्या नानोणे वाठारांत 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगा भुरग्यांक बुडून मरण एकलो चिरेखणीत जाल्यार दुसरो तरणाटो बुडलो कालव्यात बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड सोदप चालू गिमाच्या दिसांनी राज्यात बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाढ कलम 144 लागू करून फुडले 7 दिसां खातीर पेवपाचेर घाल्या बंदी दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांचो निर्देश जारी गोंयांत फुडले दीस कमी अधिक प्रमाणात झडटलो पावस हवामान खात्यान उक्तायला अदमास आणि राज्यात 4 जूनासावन शाळा जातल्यो सुरू भुरग्यांचो शाळांनी परतून सुरू जातलो किलबिलाट एनसीईआरटीची पुस्तकां फुडल्या 2 दिसांत भुरग्यांच्या हातात शिक्षण संचालक शैलेश शिंगणेची माहिती आता खबर विस्तारान वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत घडिल्ल्या अपघातांत बसीन चिड्डिल्ल्यान 4 कामगारांक मरण जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात मजगतीं कुट्टाळेचो बस ड्रायव्हर भरत गोवेकर सोरो पिवन बस चलयतालो फुडलो तपास सुरू वेर्णा आयडीसी कडेन शेनवारा राती एका बसीक भिरांकूळ अपघात जालो आयडीसींतल्या रोज बर्गर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांक घरा सोडपाक वचपी बसीक वलताचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटलो रस्त्याच्या कुशीक तात्पुरती उबारिल्ल्या पत्र्यांच्या खोपीचेर ड्रायव्हरान बस चडयली ताका लागून भितर न्हिदिल्ले विनोद सिंह अनिल महातो रमेश महातो आनी राजेंद्र महातो ह्या 4 कामगारांक चिड्डून मरण आयले जाल्यार दिनेश कुमार सिंह तारमा महातो राजेश कुमार मंडळ नरेश सिंह हे 4 जाण गंभीर जखमी जाल्यात जखमी जाल्ल्यांक उपचारा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केल्यात अपघातात मरण पाविल्ले आनी जखमी जाल्ले कामगार मूळ बिहारचे वेर्णा महामार्गाच्या गटराचेर स्लॅब घालपाचे काम ते करताले मजगती बसीचो ड्रायव्हर सोरो पिवन बस चलयतालो तो ह्या अपघातांत जखमी जाल्ल्यान ताकाय उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला म्हूण दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी म्हायती दिली Last night, late night, at around 11:35 hours, Verna police station has received a phone call saying that a motor vehicle accident has taken place in IDC Verna area inside. In this case, what we saw was that the bus number GA05T4777 carrying the passengers cum employees of Roshan Burger Company were being taken after their duties. There is a slope from the company when you are coming down towards the main road. Now this is a road, internal road of the IDC Verna from Titan Gate Junction going towards the Lotulim, the missing road. And the bus, when it was trying to either negotiate the turn to take towards the left on the slope, the driver failed in his driving and straight away rammed the bus into the hutments which were by the side of the road, which were done for doing the pavement works by the side of the road. There were workers sleeping inside, 8 of them, they got injured. 4 of them have died, whereas 4 of them are receiving treatment in Sub-District Hospital in Margao. The ones who are died are namely Vinod Singh, Anil Mahato, Ramesh Mahato and Rajendra Mahato. The ones who are receiving treatment are Dinesh Kumar Singh, Tarma Mahato, Rajesh Kumar Mandal and Naresh Singh. All are the native of Bihar. They were working for doing this pavement
and gutter job construction. The bus was being driven by driver Bharat Govekar, age 52 years, resident of Kortalim. At the time of the accident, when our policeman saw him, he was smelling of consumption of alcohol. He too has received injuries and he too is admitted in the hospital in sub-district hospital Margao. अपघातात मरण पाविल्ले आणि जखमी जाल्ले कामगार मूळ बिहारचे आशिल्ल्यान कामा निमतान ते गोंयांत आयिल्ले. अशी वायट दुर्घटना तांचे वांगडा घडिल्ल्यान तांच्या फॅमिलीचेर सध्या दुःखाचे ल्हार कोसळ्ळा. आपका नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार, आप किधर से? या बिहार। तो क्या हुआ था? 11:30 बजे खाना खा के सब लोग सो रहा था रूम में। हाँ। जैसे कि बस आया और आते हुए चला गया पूरा ऊपर से आया लगता है ना? ऊपर से आया, ऊपर से 4 आदमी 4 बजे डेट हो गया, 4 आदमी घायल है। हाँ। आप इधर इसका काम कर रहे हैं? हाँ, ये काम कर रहा था रास्ते का रास्ते का काम। ओके ओके। और कितना लोग मर गए? 4 आदमी 4 बंदे मर गए इधर ही? 4 आदमी घायल है। ओके। और ड्राइवर क्या हुआ था? ड्राइवर पी रखा था। अब एक्सीडेंट भी हो गया, तभी भी उतर के दारू पी रहा था। हाँ, कभी भी उधर गए? हाँ, उतर के दारू पी रहा था। और पुलिस आया था कल? पुलिस आया था तभी आया था जब? हाँ, 2 मिनट बाद आ गया पुलिस। हाँ हाँ। और एम्बुलेंस में डाल के लेके? एम्बुलेंस में डाल के लेके। ओके। और 4 आदमी का बड़ा था और छोटा था? बड़ा था। सब लोग शादीशुदा है। हाँ। बिहार का। सब लोग बिहार का है। इंजर्ड भी है वो बिहार का ही है। नहीं, खाली लेबर लोग हम लोग बिहार का है। अभी तो मर गया वो वो भी बिहार का। हाँ, बिहार का। अभी किधर लेके गए उन? अभी हॉस्पिटल में। हाँ, किधर गया वो मालूम नहीं? बामुली में? बम्बोली में। ओके। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वेर्णा जंक्शनाचेर कॉम्सॉफ्ट कंपनी कडेन जाल्लो अपघात दुर्दैवी. सोऱ्याच्या घुंवेत बस चलोवपी ड्रायव्हराचेर कारवायेची प्रक्रिया सुरू केल्या. तशेंच अशा पद्दतीन कामगारांक खोपी बांदून दिवपी कंत्राटदाराचेर आनी उपकंत्राटदाराचेर खर कारवाय करतले आनी तांकां ब्लॅक लिस्टात घालतले. मरणा खातीर जापसालदार सगळ्यांचेर सक्तीन कारवाय जातली. कोणाकूच सोडचे नात अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. शेनवारा राती वेर्णा उद्योगीक वसणुकेत जो भिरांकूळ अपघात जालो, एका बस ड्रायव्हरान कुठ्ठाळेच्या एका झोपडेचेर बस घातली आणि तातूंत 4 कामगार जे आशिल्ले ते झोपडेंत रावताले ते मरण पावले. हो जो कुठ्ठाळेचो ड्रायव्हर आशिल्लो तो सोरो पिवन बस चलयतालो. ताका लागून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ह्या केसीची दखल घेतला. जो ड्रायव्हर सोरो पिवन बस चलयतालो ताचेर कारवाय जातलीच. त्याच बरोबर जे कामगार आशिल्ले मरण पावले 4, ते जी कॉन्ट्रॅक्टराची हलगर्जीपणां आसा, कित्याक की तांकां भिरांकूळ अशा जाग्याचेर तांच्यांनी झोपडी बांदपाक दिली. ते वेर्णा महामार्गाचेर गटारांक स्लॅब घालपाचें काम करताले. मूळ बिहाराचे आशिल्ले ते. मात्र ह्या धोकादायक स्थितीन हलगर्जीपणान तांकां रावपाक दिल्ल्या कारणात जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तांचेर कडक कारवाय जातली. त्याच बरोबर अशा कॉन्ट्रॅक्टरांक ब्लॅक लिस्ट करतले अशें म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. ह्या केशीची दखल घेत शेनवारा जो राती वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत भिरांकूळ अपघात जालो, IDCंतल्या रोज बर्गर कंपनीच्या कामगारांक ही बस सोडपाक वताली. सोरो पियेल्ल्या कारणात ह्या ड्रायव्हरान जी बस आसा ती एका झोपडेचेर घातली आणि तातूंत 4 मूळ बिहारच्या कामगारांक मरण आयलें. हाचेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हे दखल घेत सांगिल्लें आसा की ह्या जे लोक आसा तांचेर कडक कारवाय जातली. कॉन्ट्रॅक्टर, सब कॉन्ट्रॅक्टर हांकां ब्लॅक लिस्ट करतले आणि अशा तरेची हलगर्जीपणां परतून खपोवन घेवचें ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश बामणकर. बेतोणे बायपास रस्त्यार मोटारीचो धपको स्कुटरीक बसून जाल्ल्या अपघातात एका अनवळखी तरणाट्याक मरण आयलें. ह्याच अपघातात आशीत मकबूल मुसावर 20 वर्सां, झरीवाडो वास्को हो तरणाटो गंभीर जखमी जालो. दुसरे वटेन उसगांव ट्रकान स्कुटरीक धपको दिल्ल्यान स्कुटर चालक उन्नती गावडे ही तरणाटी जखमी जाली. ही जखमीक अदीक उपचारा खातीर गोमेकोत दाखल केल्यात.
येतालो न्हू तेणी डायरेक्ट थंय धक्को मारलो तो एका 50 मिटराचेर ओडून हांगा हाडलो एम्बुलन्स येवपाक लेट जालो खूब कितलो टाइम काडलो एम्बुलन्सान अर्दवर 45 मिनिट तरी काडली एम्बुलन्स मागीर पुलिसे गाडी येयली मागीर पुलिसे गाडयेन तो इंजर्ड एक पांय मोडलेलो ताका पुलिसे गाडयेन घातलो आमी उबारून एम्बुलन्सान घातलो हांगासर सिग्नल बी कांयच ना रोड ना कांय ना आतां डायवर्शन करता ते आतां डांबर घालता म्हळ्यार दोनी वटेन कांयच ना हांगाय कोण उबे नासले आनी थंय कोणूय ना ट्रॅफिक पुलीस नासले कोणूच ना ट्राफिक कोणूय इन्फॉर्मूच करूंक ना खंय न्हू तेंच्यांनी आनी तेंचेय मनीस ना न्ही हांगा जाल्यार हांगा डायवर्शन आसलें ते सायडीक सरताले न्हू एक्सिडेंट जावचो नासलो कोणें आसलेले जाल्यार कोणूच ना न्ही हांगासर ताका लागून चड जालें तें पयली चूक आसा हांगा नॅशनल हायवेची तेंच्यांनी येदे व्हडलें कन्स्ट्रक्शन जर घेता ता रोडाचें जाल्यार ते डायवर्शन जाल्यार ते सायनबोर्ड मारपाचे आशिल्ले एक सुद्दां सायनबोर्ड ना इंजिनियरान म्हाका हांगा दाखोवचो सायनबोर्ड खंय आसा तो फ्रॉम दॅट पॉयंट टू दीस पॉयंट जवळ जवळ 2 किलोमिटर एक सुद्दां सायनबोर्ड ना लोकांनी मनाक मात्र अशें वचपाचें रस्तो पळय जेन्ना काम सुरू जाला पळय कितले फेटल जाले हांगासर आतां पर्यंत अंदाज हांगा ह्याच 5-6 म्हयन्या भितर एक जाले ना 3-4 तरी जाल्या 3-4 फेटल जाले हय 3-4 फाटी आसा न्ही ते पळय ते शॉक येवन मेलो ते सुद्दां इटूच पार्ट तो पण तरी सरकारान कांयच अजून पावलां उचलूंक ना की कांयच उचलूंक ना बोर्ड लावपाचे लायट कांयच ना टोटल नेग्लिजन्स चल्लेलो आसा आनी हायवे आतां वाडयता ते सुद्दां खंयचे चुकीचे पद्दतीन टोटल भयला असो आसा ज्या जाग्यार स्कोप आसा पळय स्ट्रेटनिंग करपाक थंय स्ट्रेटनिंग तेंच्यांनी केल्लो ना तुमी जर फाल्यां दिसाचे येयले न्ही हांव तुमकां दाखोवंक शकता गरजे भायर हिल कटींग केल्लें आसा तुमी सहकारी प्लांटेशन पळयता आसतले रोडाचो अलायनमेंट आसा पळय न्ही तो लेफ्टाक आसा आनी हेंच्यांनी हिल कटींग 100 मिटर केला रायटाक केला कोणाच्या फायद्या लागून केला ट्रक पार्किंगा लागून केला कितें थंय सुद्दां ट्रक पार्किंगा लागून कितलेशे एक्सिडंट जाले हें तुमकां खबरूच आसा कितें आनी दुसरें ट्रक पार्किंग हांगा फूल स्ट्रेसाचेर जाता पळय न्ही तें बंद जावपा जाय काल हांगा दिसपटे 2 एक्सिडेंटान 2 जाणांक जीव ओगडोचो पडलो आनी आयज सांज वेळार 6:30 वरांच्या सुमाराक बेतोडा जंक्शन जे आसा खांडेपार म्हणजे सहकारी पंपा कडल्यान तो बेतोडा रस्तो गेला थंय एक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान एका 4 व्हिलर स्कॉडा कार आनी एक 2 व्हिलर तेंच्या मदीं एक्सिडेंट जावन दोग जाण गंभीर जखमी जाले तांकां जेन्ना हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेले तातूंतल्या एकट्याचो जीव गेल्लो आसा आनी दुसरो जो आसा ताका गंभीर दुखापत जाला ताचो पांय फ्रॅक्चर जाला आनी ताका सद्या GMCन अदीक उपचारा खातीर दाखल केल्लो आसा हे अशें जंक्शन आसा हांगा रस्त्याचें काम चालू आसा खूब तेंप जालो काम चालू आसा थंय लायटी वेवस्थीत पेटना हेच्या पयलीं हांगा खुबशे एक्सिडेंट जाले हांगा प्लस डायवर्जन केल्लें आशिल्ल्या कारणान स्कुटर चालक तशेंच बाकीच्या हेर वाहन चालकांचो घोळ जाता हांगा खुबशे अपघात घडलेले आसा रातीच्या वेळार थंय पुलीस बंदोबस्त आसना लायटी नाशिल्ल्यान लोकांक गाडयांचो आनी रस्त्याचो अदमास येना थळाव्या लोकांनी वेळोवेळी मागणी केल्या की हांगा रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच कितें तरी प्रोविजन करचें सो ते अपघात जावचे न्हू पूण अजून मेरेन कोणें तेची दखल घेतलेली ना आयज हीच बेदखल जाल्ल्या कारणान दखल न घेतलेल्या कारणान आयज एका भुरग्याक आपलो जीव वगडावचो पडला फोंडे पुलीस स्थानकाच्या हद्दीत उसगांव वाठारात आज आनी एक अपघात जावन सांजचो 5:30 सुमाराक अपघात जावन उन्नती गावडे हे वांते 70चे तरणाटे चली गंभीर जखमी जाले मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उन्नती हे आपल्या मोटरसायकलीन धारबांदोडेचे दिकेन वताले तेच्या फाटल्यान येवपी टिप्पर ट्रक जो धारबांदोडेच्या दिकेन वतालो ते टिप्पर ट्रकान ताका फाटल्यांतल्यान धडक दिली आनी कांय अंतर मेरेन ताका फरफटत व्हेले सध्या उन्नती हेचेर गोमेकोत उपचार सुरू आसा उपजिल्हा हॉस्पिटलांतल्यान ताका बांबोळे शिफ्ट केल्लें आसा ताचेर उपचार सुरू आसा फोंडे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात तपास चालू केला फुडलो तपास चालू आसा गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच आसा दर दिसाक एकल्याक तरी रस्तो अपघातात आपलो जीव वगडावचो पडटा पळयात फाटल्या सप्तकाची सरासरी सांगपी खासा रिपोर्ट अपघातात मोठ्या प्रमाणात वाढ जाल्ली आसा एकतर चोऱ्याच्या घुवेत अपघात घडटात ना तर चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात घडटात फाटल्या आठवड्यात वेगवेगळ्या अपघातात सुमार 10 जाणांक अपघाती मरण आयलां गोंयभरांत सध्या भिरांकूळ अपघाताचे सत्र चालूच आसा दर दिसा एक तरी अपघात जावन एकल्याक मरण येता अशी खबर कानार पडटा आमी पळोवंक गेले जाल्यार फाटल्या आठवड्यान पुराय आठवड्यांतले जर स्टॅटिस्टीक काडले जाल्यार फाटल्या आठवड्यान जवळपास 10 जाणांक मरण येयल्लेलें आसा काल मध्यरात्री जी घटना घडली जे बस एका हट्साचेर वचोन 4 जाणांक जागच्या जागी मरण येयलें ही अपघाताची खबर पळयतानाच अश्योच कितक्योशेच अपघात फाटल्या विकान घडलेले आसा बेतोडा एक अपघात घडलो तितून एकट्याक मरण येयलें पेडण्या एका अपघातान एका बायलेक मरण येयलें शिरोडा हांगासर एकट्याक मरण येयलें बोरये सुद्दां जेन्ना अपघात जालो सेल्फ एक्सिडंट आसलो त्या एक्सिडंटान एकट्याक मरण येयलें बाणावले हांगासर एकट्याक मरण येयलें
पळयत जाल्यार दर दिसा एक अपघात जावन एकट्याक मरण येत आसा आनी फाटल्या 7 दिसांत जे अपघात जाले ह्या 7 दिसां भितून 10 जाणांक मरण येयलेलें आसा. चूक कोणाची आसली तरी गाडी चलयतना आपूण सांबाळून चलोवची ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. आनी ह्या सगळ्या एक्सिडेंटा मदीं ह्या सगळ्या अपघातां मदीं जो 2 व्हिलर हेंचें प्रमाण चड आमी पळोवंक मेळटा. चूक कोणाची जरी आसली तरी कोणाचो ना कोणाचो जीव हो सदींच वयता अपघातान. आनी अशा फाटभुंयेचेर प्रत्येकान गाडी चलयतना काळजी घेवची ही प्रत्येकाची जबाबदारी आसा. अश्यो वेगवेगळे स्टॅटिस्टिक्स आनी वेगवेगळे अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या नानोडे वाठारांत 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी दोगा भुरग्यांक बुडून मरण आयलें. मरण आयिल्ले दोगूय भुरगे 17 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. आयतारा एकलो चिरेखणीत जाल्यार दुसरो तरणाटो कालव्यात बुडलो. कालव्यात बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड सोमारा सकाळ मेरेन मेळूंक नाशिल्ली. उजो पालोवपी दळा कडल्यान कूड सोदपाचें काम चालू आसा. पणजेच्यान आयिल्लो इश्टांचो एक गट आयतारा दनपारां भटवाडी नानोडे वाठारांत आशिल्ले एके चिरेखणीत न्हावपाक देविल्लो. तातूंतलो मोहित कश्यप हो भुरगो बुडलो. खणीत बोवाळ जातकीच थळाव्या लोकांनी बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड भायर काडली. दुसरे वटेन नानोडे वाठारांतल्यान व्हांवपी तिळारीच्या कालव्यात धारगळ पेडणेचो दीप बागकर हो 17 वर्सां पिरायेचो भुरगो बुडपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बुडिल्ल्या तरणाट्याचो सोद घेवपाचो यत्न केल्लो. मात सोमारा सकाळ मेरेन बुडिल्ल्या तरणाट्याची कूड मेळूंक नाशिल्ली. बुडिल्ल्या भुरग्या वांगडा आनीक 4 भुरगे आशिल्ले अशें कळटा. काल लाटंबरच्या भागांत जे खणीन उदक आसा ते उदकान न्हांवपाक जे भुरगो येयल्लो तसोच दुसरो भुरगो एक कॅनलान न्हांवपाक जे भुरगे येयल्ले तेंचे जे बुडोवन मरण आयलां तेंकां तेच्या बद्दल म्हाका दुख्ख जाता. हांव त्या भागाचो स्थानीक पंच आनी म्हाज्या वार्डान जेन्ना अशी घटना घडटा तेन्ना खरेंच म्हाका दुख्ख जाता. हांव तेंच्या कुटुंबियाच्या दुख्खान सहभागी जाता आनी हांव तेंच्या बाकीच्या उरलेल्या पेरंट्सांकूय आवाहन करता की तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरचें जेणे करून अश्यो घटना घडच्यो ना. आनी प्रत्येकाचो भुरगो कसो वाडयता तो तेंकां खबर आसता. अशें घडोवंक जायना अशें हांव मागतां. आनी सरकारान कितें करचें अशें दिसता तुका? सरकारान हे ज्यो खणी आसा किंवा हे कॅनलाचो जो भाग आसा ह्या भागान न्हांवपाक कायमची बंदी करपाक जाय. जे फार्म हावस आसा तितून भुरग्यांनी वचपाक जाता. सरकारान एक आपलो शेनवार किंवा आयतार अशे ह्या 2 दिसां भितून ह्या भागान खूब भुरगे न्हांवपाक येता थंय पुलीस डिप्लॉय करूंक जाय किंवा रावंड मारपाक जाय. काल आयतारा नानोडे वाठारांत घडिल्ल्या 2 वेगवेगळ्या घडणुकांनी 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक बुडून मरण आयले. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण काल दनपारां पणजेच्यान आयिल्लो एक गट न्हांवपा खातीर भटवाडी नानोडे वाठारांत आशिल्ले चिरेखणीत देविल्लो. तातूंतलो मोहित कश्यप हो भुरगो चिरेखणीत बुडून ताचो अंत जालो. ह्या भुरग्याची कूड भायर काडटा म्हणसर लागींच वाठारांत आशिल्ल्या तिळारीच्या कालव्यात एक 17 वर्सां पिरायेचोच भुरगो बुडून ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या भुरग्याचें नांव दीप बागकर अशें आसा आनी तो पेडणे तालुक्यांतल्या धारगळ गांवांत रावपी आशिल्लो अशें कळटा. ह्या दीप बागकर ह्या भुरग्याची कूड अजून मेळूंक ना. अग्नी उजो पालोवपी दळाचे जवान तशेंच थळाव्या ह्या भुरग्याची कूड सोदतात. आतां पळोवचें पडटलें ह्या भुरग्याची कूड केन्ना मेळटा ती. मात कालचो आयतार हो दिवचल तालुक्यांतल्या नानोडे गांवा खातीर सामको वायट दीस थारिल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव नानोडच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गिमाच्या दिसांनी राज्यांत बुडून मरपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ल्या कारणान आतां घसघशे तळयो न्हंयांसयत चिऱ्याखणींतल्या उदकांत कलम 144 लागू करून फुडले 7 दिसां खातीर पेंवपाचेर बंदी घाल्या. जर कोणूय अशा सुवातींनी पेंवताना दिसून आयलो तर ताचेर कारवाय जातली. देखून मामलेदार तशेंच पुलिसांनी लक्ष दवरचें असो निर्देश दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी जारी केला. दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान एक ऑर्डर काडिल्ली आसा आनी तांणी सेक्शन 144 लायिल्लें आसा. सेक्शन 144 खंय लायला जाल्यार सेक्शन 144 लायला की चिरेखाणी धबधबे आनीक न्हंयांनी जे चडशे एबंडंट जाग्यार आसात म्हणजे जे खाचींनी आसात आनी थंय
लोकांची वर्दळ ना अशा जाग्यार न्हांवपाक वचपाक लेक हातूंत आसतले तातूंत न्हांवपाक वचपाक बंदी घाल्ली आसा आनी ही बंदी लावपाचें कारण म्हणल्यार काही जाण हे चिरेखणीचेर न्हातात आनी आपलो जीव वगडायतात थंय काय तांकां मागीर बुडटगीर मदत मेळना बुडटा आसतना कोण लागीं पावना हाका लागून ही ऑर्डर काडिल्ली आसा ही ऑर्डर फाल्यांच्यान इफेक्टाक येतली आनी फुडल्या 60 दीस ही ऑर्डर उरतली ताचे पयलीं जर विथड्रॉ केली जाल्यार वतली आनी ही ऑर्डर एक्सटेंडूय जावपाक शकता आनी ह्या ऑर्डरीक ताणें स्ट्रिक्ट आदेशान सांगलां की थंयचे पुलीस मामलेदार हांणी ह्या जाग्यांनी अशी विजील दवरची आनी हांगा लोकांक जर कोणी न्हांवपाक मेळ्ळो जाल्यार ताका सेक्शन 1 ऑफ 188 हाजे अंडर बूक करचो आनी उरिल्ली सेक्शनां ती लावची दक्षिण गोंयच्या कलेक्टरान ही ऑर्डर आज सद्याक काडिल्ली आसा फाल्यांच्यान ही इफेक्टाक येतली आनी फुडली 60 दीस ही ऑर्डर उरतली सो लोकांनी अशे जाग्याचेर न्हांवपाक वचची न्ही आनीक जो आदेश काडला तो पालन करचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकणेकार पश्चिम बंगालात आयिल्ल्या रेमल चक्रीवादळाचो गोंयांत तसो व्हडलोसो परिणाम जावचो ना मात ह्या चक्रीवादळाचो मॉन्सूनाचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा गोंयांत फुडले 6 दीस कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला राज्यात 4 जूनाक सगळ्यो शाळा सुरू जातल्यो अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली तशेंच एनसीईआरटीन धाडिल्ली पुस्तकां फुडल्या 2 दिसां भितर प्रत्येक शाळांनी विद्यार्थ्यांक वाटपाक सुरवात करतले पालकांक जाय आसत तर पोर्टला वरवीं डावनलोड करपाक मेळटली अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी सांगलें गोंयभरांत शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जूनाक सुरू जातल्यो कांय दिसां पयलीं चर्चा चलताली की शाळा केन्ना सुरू जातल्यो कारण पावसूय पडटा तेन्ना पावसाक लागून डिले जातलो काय किंवा 4 जून ह्याच दिसा लोकसभा निवडणुकीचो निकाल आसा त्या खातीर शाळा फुडें धुकल्ल्यो वयतल्यो काय अश्यो चर्चा चालू आसल्यो पूण आतां हें क्लियर जालां की शाळा ज्यो आसा त्यो 4 जुनाकूच सुरवात जातल्यो जशें थरल्या प्रमाणे आनी शाळेचें शैक्षणीक वर्ष जें आसा आमी म्हणटा ते 4 जुनाक सुरू जातले त्याच प्रमाणे ज्यो बुक्स एससीईआरटी मेळटा त्यो 27 मे म्हणजेच फाल्यां ह्या गोवा बोर्डा कडेन येतले आनी फाल्यां तांचे डिस्ट्रिब्युशन जातलें तालुका वायज सो जे पालक आसात तेंच्यांनी त्यांच्या तालुक्यान आसलेल्या शाळेंनी वचून ही पाठ्यपुस्तकां जी आसा जी बुक्स आसात ते बुक्स तांकां मेळोंक शकता फाल्यां परवा म्हणजे ह्या 2 दिसां उपरांत तांकां पेरंट्सांक ही बुक्स प्रत्येक स्कुलान अवेलेबल जातली अशी माहिती जी आसा ते शिक्षण संचालक शैलेंद्र जिंगडे यांच्या कडसून मेळिल्ली आसा तर मेन मुद्दो म्हटल्यार 4 जुनाच्यान शाळा जी आसा त्यो सुरू जाल्लेल्यो आसा अश्यो नवीन नवीन अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले पळयत रावात गोमंतक टीव्ही गोशाळे खातीर सरकारान चालीक लायिल्ले स्टे कॅटल मॅनेजमेंट येवजणेचो लाव आमचे मेरेन पावना म्हणून गोमंतक गोसेवक महासंघाचे अध्यक्ष कमलाकांत तारीन आरोप केला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या चुकी खातीर आमकां भोगचें पडटा गोशाळेक सुमार 3 कोटी रुपया येणे आसा ते कोण दितलो म्हणून तांचो प्रश्न रस्त्या वयली हेडपी गोरवां शिकेरीच्या गोशाळेत हाडटात आतां मेरेन सुमार 4,500 रस्त्यार हेडपी गोरवांक गोशाळेन हाडल्यात तांची खावड आनी काळजी घेवपा खातीर सरकारान खास स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट येवजण चालीक लायिल्ली हे येवजणे वरवीं गोशाळेक पयशे येतात मात कांय नगरपालिका ते पयशे आडोवन दवरतात म्हूण गोमंतक गोसेवक महासंघाचो अध्यक्ष कमलाकांत तारीचो आरोप सरकार जो आसा तो आपले परीन एंड ऑफ द मार्च जो स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्किमी अंडर जो सगळो जो एमावंट आसा तो एमावंट जो आसा तो रिस्पेक्टीव म्युनिसिपालिटीज आनी पंचायतींक ट्रान्सफर करता आफ्टर युटिलायझेशन सर्टिफिकेट पूण कांयश्यो पंचायतींनी आजून पर्यंत 2 वर्सां जालीं 3 वर्सां जालीं कांयशा पंचायतींक युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना आनी तो फंड जो आसा तो पंचायतीच्या एकाउंटाक येवंक ना तेच्याच बरोबर जे कांयशे पयशे येयल्ले आसा ते पयशे जे आसा ते पयशे येयल्या उपरांत कांयश्यो म्युनिसिपालिटी जे आसा त्यो आडोनूय बीन दवरपाचें काम करता म्हापशें आनी पेडणे पालिकेचे मेळून गोशाळें खातीर 3 कोटी रुपया येणे आसा
हाचे विशीं विचारपाक पालिकेत कितलेशेच फावटी मारल्यो जाल्यार वेगवेगळी कारणां दिवन ते परते धाडटात. पेडण्या पालिकेक सरकारान हेडपी गोरवां उबारपा खातीर 2 गाडयो दिल्ल्यो, मात त्यो सुद्दां अजून मेरेन पालिकेन संघा कडेन हँड ओव्हर करूंक ना. देखून आतां ह्या सगळ्या प्रकाराचेर डीएमएक पत्र बरयल्ल्याचे तांणी सांगलें. म्हापसा म्युन्सिपालिटी कडेन मार्चान आमचे जवळ जवळ 1,04 लाख रुपया येयले आनी पयशे येयल्या बरोबर आमी धांवता ते आमकां कशें मेळटले काय म्हणून पळोवपाक. जेन्ना आमी म्युन्सिपालिटीन वयता तेन्ना अकाउंट सेक्शन जे आसा स्पेशली ते तेंच्यांनी आमकां सांगलें की सद्या इन्कम टॅक्स हें आसा एंड ऑफ द इयर आसा आनी ताका लागून तुमकां थोडे दीस लागतले. तेज्या उपरांत इलेक्शन कोड लागलो, आमी इलेक्शन ड्युटीक आसा ताका लागून तुमकां पयशे कांय तेंपान मेळटले. आनी जेन्ना हें सगळें सोंपल्या उपरांत परत वयता तेन्ना ती क्वेरीज काडून दाखयता. क्वेरीज काडून दाखयल्या उपरांत तांकां आमी खूब एक्सप्लेन करपाचो प्रयत्न केलो पूण तेंच्यांनी ते सोजमन घेवंक ना अकाउंट सेक्शनान. तेज्या उपरांत आमी परत गेले एका म्हयन्या उपरांत तेन्ना तेंच्यांनी हांणी कितें तरी तुमी दिवपाक जाय म्हणून सांगलें. हांवें तांकां सांगलें की तुमी आमकां कितें आसा पळय तें इन रायटींग दिया सो दॅट वी कॅन कॉम्प्लाय ऑल द ऑब्जर्वेशन्स. तें सांगून 1 म्हयनो घेतलो आनी 4 दिसां पयलीं म्हाका लेटर येयलें की तुमी जे आसा ते तुमचे ऑफिशियल्स हांगासर खूब फावटी येवन गेले आनी तांकां आमी सांगलेलें कितें करपाचें पळय तें लेटर जें आसा हांवें तें डायरेक्टरेट ऑफ म्युन्सिपालिटीक धाडलेलें आसा आनी पळोवया म्युन्सिपालिटी तेजेर सद्या डायरेक्टर कितें एक्शन घेता तो हेजी आमी वाट पळयता. हांव डायरेक्टरा कडेन मागता हितूर लक्ष घालून जातीन लक्ष घालून तो आमचो स्टेक कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीचो जो पेमेंट येता तो बेगीनच्या बेगीन आमकां रिलीज करचो. जर आमचे सायडीकसून कितें चुकलेलें आहा जाल्यार ते कॉम्प्लाय करपा खातीर आमकां ताबडतोब जें कितें आसा तें बीन इन रायटींग कळोवचें अशें हांव म्युन्सिपालिटी कडेन डायरेक्टरा कडेन मागता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. GRK, a trusted name since 1989. You are cordially invited to join us for the grand opening ceremony of our new business premises at Kolwa. This event marks a significant milestone for our company and we would be honored to have you here to celebrate with us. Monday, 27th May 2024, 4 p.m. to 7 p.m. GRK Enterprises, 6910 Grande Venelim opposite Kolwa Police Station, Kolwa, Salsette, Goa. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919.